भाज्या आमी गेले मागीर गेले पोरनीक रेसिपी घालया म्हणसर तरणे केळ्याचे तिक्षे ताका उडी मिगे माय आजी बडको म्हणटली ती अज्जी बडको म्हणून एक नाव आहे नाव एक आहे. विचित्र नाव आहे. बारी फन्नी दिसतं ते ऐकताना म्हणून ती आता आमी ते तरणे केळ्याचे तिक्षे म्हणून आता तशी म्हणया ते म्हणून समदिसना न्हय आज्य बडको म्हणून म्हणजे आमकां समदिसना तशें आमी ताका मरुनामकरण केला वय जीव केळ्यांचे तिक्षे म्हणून वय वय बचा बचा जीव केळ्या तिक्षे कर आनी तूं म्हाका 2 रंदप कोण दित म्हणला प्रॉमिस केला म्हाका तूं आनी कसं करता आनी एक भेंडा भज्यो म्हणून ओके मिगेले उडीत मिगेले मायन करचे आशिल्ले तशी आमी भेंडा भज्यो कशी करची म्हणून दाखयता ओके वचा वचा वच बेंडा बजो हे व्हिडिओचे फर्स्ट पार्ट जावन आमी ऑलरेडी घाल्ला ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला आतां सेकंड पार्टां भितर आनीक एक रुची जावन आशिल्ली रांदय कशी करची म्हणून पळोवया ते केळ्यांचे एक केळ्यांचे साल काण तूं तंत घालतस वय 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 तें उदकां भितर ಸ್ವಲ್ಪ ताक घाल न्हू घाल्यार ताका तरणी केळें देखून ताका एक नमुने कणीरशी येता काळी जायना वय वय तरणी केळ्या काळसाण येता न्हू काळसाण येता न्हू ताजे कर ताका भितर घाल्यार तें धवे राबता आतां स्लिट दितस वय आतां हाका स्लिट दिल्यार समची मसालो न्ही पुरा मीठ मिरसांग पुरा समची भितर घेता देखून तें स्लिट करचें आमकां कितलें जावका तितलें केळें फस्ट साल काण अशें करून स्लिट दिवन उदका भितर घाल सोडचें वय आतां उदक तापत दवरला तें खतखत येता न्हू तांकां तरणी केळें शिजोवच्याक आमी तांकां घालका ओके ते तापो दांकल्यार ओगी तापता की वय 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 उदक खतखत आयला आनी आमी केळें शिजत घालया त्यामुळे आमी भाग करून साल काढून भाग करून दवरलेले केळें पूरा स्लिट करून दवरला पळयाची आनी मीठ मिरसांग समा वच खातीर पूरा स्लिट घालून दवरला तेणें ओके आनी आतां थोडे शितर मीठ घालचें की हाका वय वय थोडेशें मीठ मसालो पुरा ओटो घालचें ओटो घालचें केळें शिजला ताका जावका जाल्यार तितलें आमी मीठ घालका ओके मीठ घालून एक 2 निमिश 2 निमिश दवरून तरी आमी मसालो ताका घालचें ओके ते केळें ते स्लिटा भितर ते मीठ आनी वय वय सम वचूंक एक 2 मिनट दवरल्यार पुरो ओके आतां तो मसालो करचें वय हाका सोयी ना वय सोयी थोडी सोयी ते थोडी सोयी तें थोडी म्हळ्यार तें तिक्षें केळें तिक्षी देखून सोयी उणें वय सोय उणें आनी मिरसांग चड स्पायसी जावका देखून मिरसांग चड चिंचाम चड वय चिंचम चड देखून सोयी उणें घाल्यार पुराका आतां तेचे आमी सोय चड घाल्यार केळ्यांक कोद्देल जाता हें केळ्यांचें तिक्षें तिक्षे मिठशे जावन आशिल्लें तिक्षें वय ताका हें बेडगी मिरसांग आनी रामनाड मिरसांग सम मिरसांग घालका सम चिंचम घालका हें एक 5-6 जणांना खावची तितलें जाता हें सोयेक केळें वय 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 तूं एक 6-7 बेडगी मिरसांग घाली एक 6-7 तीख मिरसांग घाली ना वय वय आनी हाका जेवका जाल्यार तितलें चिंचाम चिंचम ते ती साणयतकीच ओके समाज एक लेमन सायज्ड म्हणटा पळय एक सान लिंबियो म्हळ्यार एक व्हड आवळा तितलें चिंचाम घाला हांगा हें इतलें मिरसांगेक आतां मीठ ताका तांदून घेतलें आतां आमी मसालो घालचे हाका ही पातळ रंदय न्हय दिसता न्हय 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 चिकेची वय चिके धबधबी जाव म्हळ्यार आमी काळावणांनी घालनात देखून मस्तुदांनी घालून वय मसूदांनी घालून तशी सोय उणें वय बारी लायक जाता माती रंदय हांव आमी मावेन केलेले खेल्ल्या हांगा ते चूर ददून घालीत दिसता न्हय वय 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 थोडे ताका धरता आतां मिक्सी दिलेले ताका उदक घालून सोडचें आतां ही रंदय लायक करून मिक्स केलेले सानू जर खतखते ती
तितलो गी आमी गेल थोडे वर्क पुराय पळोवन येवया. निट्टींग, क्रोशे, टॅटिंग मात्र नाही, एक राश एम्ब्रॉयड्री करता आशिल्ली, पूर हँड एम्ब्रॉयड्री, मशीन एम्ब्रॉयड्री दोन्नींतूय एक्सपर्ट आशिल्ली ती पुढे. आतां ते पुराय सोडला तिणें, फुडले पुराय थोडे सॅम्पल पीस हांव थोडे तिगेले कपटार सुकून वयर लॉफ्टार सुकून पुराय काडयले तर आनीक एक राश पुराय केलेले आसा ते पुराय खंय दवरला म्हणून ती कुडक आसना खंय कितले चंद आसा पळयाचे वर्क. हे पुराय घाल न्हू ती आमकां सान आसतना तरा ड्रेसीस शिवयत आशिल्ली हांव त्या वेळ सांगिल्लें पळयाची कळवा ताका योकाक पुराय हें पुराय भर शिवून आमकां तरा कलरा ड्रेसीस आमकां शिवून घालता आशिल्ली ती. तशीच तेन्ना आमगेले घरा कडेन आशिल्ले सोफाक की खुर्चे की चॅर बॅग्स हे ते पुराय कुशन कवर्स पुराय तिगेले एम्ब्रॉयड्रीचे कैचळक दिसता आशिल्ले. आतां हे पळयाची क्रोशे तांतू ते क्रोशे सुतार मात न्हय उलार तशी ती तांतूय वेरायटीज करून त्या टायमार टेबल क्लॉथ टिपॉयक मागीर सान फुल्ल कोन्न जॉयंट करचे तशी वेरायटीज करता आशिल्ली ती. हें पळय हें मशीन एम्ब्रॉयड्री हांतूय तशीची नमुने वर्क करता आशिल्ली, टिकली घालून वर्क किरगिरताय आमकां नमुन्याची करून दिला तिणें. तशी प्रत्येक आमी तरी एक्सपर्ट आमगेले निरुपमा. खतखत येवन जालें आनी एक लायक एक फण्ण दिवया आमी. समची लसूण घाल न्हू, तेल मात नारलेल नारळ तेल जेवका आमगेले आमची गेल रांदप त्या वेळी फुडली रांदप म्हळ्यार ताका नारलेल तेल मेन. वय 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 फण्ण रेडी जाला ते रांदयक आमी घालून आनी ताजे पुरंबोळ तांदूळ रब्बो देखून आमी कुडले ते दांकूक आसा. जेवण करून वचुका म्हणून तांकां जेवणारा बैला आमकां निरुपमान. आतां नाक्का म्हण बशिल्ली आतां हें केळ्यां तिकशें आनी कसं की पुरो रांदय कोण दवरला ते पुरो पळयतना आतां जेवण करून वचचें म्हूण दिसतास म्हाका. कॉलीफ्लावराचे बुत्तीकय काळ तोरी सारूप करी उन्हाचे केळ्यां तिकशांक रेडी जाला. आतां हें इतलें पुराय सोण वच्ची कशी जेवण करून वचचें थोडे जाल्यार येवडना वाड थोडे वाड म्हाका येता म्हळ्यार हांव केळ्यां सगळ्याचे टेस्ट पळयता पुरो तुवें एक वाटी दोन जेवणा बैस उठू जेवया आमी कित्याक जाय जाय पुरो आमगेले निरुपमा ते आयल्यार मिनिमम एक 4 रांदय आसता. यात रात्री जेवण देखून सॅलड नाजाल्यार दनपारा जेवणाक सॅलड कंपल्सरी, एक कालवण बरीन सायडान अड्डायन निटायन तशें क्रमांक जेवणाच्यो पुरो ताजेवट एक 2 चपाती मागीर आमी कोणें आयला म्हण जाल्यार एक 2 सायडाक एक तळलेले अशी जेवची क्रमांक. आतां हांव ते तितले पुरो जेवचे येना येण म्हळ्यार ऑलरेडी खावन बेंडा भाजी खावन पोट भरला. आतां हांवें केळ्यां सगळीं घाल न्हू, केळ्यां सगळीं न्हय केळ्यां तिकशे म्हगेले मावेन करचें आशिल्लें केळ्यां तिकशे टेस्ट करून सांगता कशें जाल्ला म्हूण सांगून. तिकशे मिरशे केळ्यां तिकशे सुपर म्हळ्यार सुपर म्हगेल्या नातवान म्हणचें आसा सुप्पल म्हळ्यार सुप्पल बापा म्हणून तशी सुपर म्हळ्यार सुपर जाला. ते तरणे केळें पळय ताका ती खूब मासोलू चिंचांबय पडला आनी ते पुराय पशी मेन ते लोशणे फण्ण ते नारलेल तेलाचे लोशणे फण्ण भारी टेस्ट जाला. हे आतां तूं आत्तां कोण दाखयलें म्हळ्यार आत्तां केलें फ्रेश देखून आनीक ताका तिखसाणी मिरसाणी घेवन करंबेका म्हणटा फाल्यां सकाळीं येताना आनीक टेस्ट ते शेत म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार रात्री राबून पाय सकाळीं ते केळ्या तिकशाचे फुल्ल टेस्ट एन्जॉय करून वच्चें म्हूण दिसता. इतलें लायक जाला तुम पुराच्यान करून पळयाची जीव केळें मेळ्ळे टायमार पक्कने केळें मेळ्ळी जाल्यार कसं करीत तेंडल्या जेव करीत कितकी न्हय वय केळें मेळ्ळी म्हूण जाल्यार तेंडल्या जेव करून पळयाची भारी सुपर जाला हे भारी टेस्टी जाला. हाका आमी तेची 3 टावळ म्हणलें हाका आजी बोडको म्हूण नांव आसा जाल्यार आमी तीण ताका आजी
हें केळ्यां तिखशें म्हणून नांव चेंज केलां ताजी पडक म्हणल्यार ही जाता इथे तितलें लायक जालां सुपर असले सिंपल रेसिपीजाक मुगेल शेड्रसा कुकिंग चैनल एदोळताय सब्सक्राइब करना नतिलाना दैकोन पूरा जन सब्सक्राइब कराची तुमगेल फ्रेंड्सांक रिलेटिव्सांक पूरा जनाकय संख्याची धन्यवाद पूरा जनाकय